कितें आता ते एक्सचेंज करपाक येयला? एक्सचेंज करपाक गेला आता तुमचे 40 वेट काढला त्यांची सारखे 2 kg गॅस कमी हा पळय तुम्ही ओके. अंदाज करा आता 2 kg गॅस कमी झाला ते हा 29 आणि हे असा 27 सील पॅक ते कसे लिकेज जाता लास्ट 40 तसेच झाले माझे ओके. सेम प्रॉब्लेम आसलो म्हणजे त्यांना मातसो बेगीन जेन्ना येयलो. तुम्ही गुदावांतल्यान सिलिंडर घेतात तेन्ना खंय तरी जे डिलिव्हरी बॉय असतात पळय ते हा. चेक करून दिना तुमकां त्या ना टायम? ना चेक करून केन्नाच दी ओके. हय सो आतां तुम्ही जेन्ना घेतले आणि घरा कडेन हाडले पळय तेन्ना तुम्ही चेक सील केलं? हाडलेलो आपण चेकूच करूंक ना सील आहा म्हणून अच्छा. हाडले की वास येवंक लागलो तेन्ना पळयता जाल्यार ते लिकेज आहा भितरल्यान. हय ओके. आता 2 kg डिफरंट आहा पळय 4 वरां खातीर कितके ओके. गॅस कमी जाले मेन इम्पॉर्टंट ते न्हू कोण तरी सिगार ओडटा नाल्यार कोण तरी उजो घाले जाल्यार हालत कितें जातली हांव केन्ना केन्ना भायर आसता वाडेक बी कितें जाल्यार तांकां कळचें ना न्हू इतको आणि दुसरी एक गजाल आपण घेऊन रिटर्न करपाक तेणी म्हाका सांगलें की गुडानार व्हर आणि एक्सचेंज कर म्हणून ते रस्त्यार खंय तरी उजो घालता नाल्यार कितें तरी प्रॉब्लेम जाता उजोचो तेका खातीर आपण व्हरूंक ना ते कितले लिकेज भायर मारता कितें प्रॉब्लेम जाल्यार कोण म्हणजे रिस्पॉन्सिबल तेका लागून तुम्ही व्हरूंक ना हा तेज्या खातीर आपण व्हरूंक ना तांकां तेच रिक्वेस्ट करता बाबा ते खूब लीक आहा तुमी या म्हणून जाल्यार तुमकां ते वयर उजो घालेले आहा ते जाल्यार आपण दाखयता तुमकां ते उजो बी घालता तेका खातीर आता ऑलमोस्ट कितलीशींच वरां जावन गेली तुमचो इन्सिडंट दनपारां 12चो आणि आता इवनिंग जाल्ली आसा. कितें सांगूंक सोदता सरकाराक? 4-15 जाली आता 4 वरांची वयर जाली मतलब हे लिकेज हा पण कितें एक अर्दे वरां तरी येवन मातशें मेंटेनन्स करूंक जाय न्हू कितें तरी हा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय ना हे लिकेज आहा जाल्यार कितेंय जावंक शकता हांव केन्ना घरा आसना केन्ना भायर आसता बायल आनी म्हाजे 2 भुरगे आहा ते प्रॉब्लेम पण हांकां मातशें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय न्हू मातशें तरी हांव बाबा एक अर्दे वरान तरी प्रॉब्लेम जाय ते सिलिंडर ते ब्लड जाले की हादसा जाले की केन्ना पावताले तेच हांव सरकारा कडेन मागणी करता मातशें प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मातशें एक अर्दे वरा भितर ते सिलिंडराचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते मातशें सॉल्व करा ते हांगाचे कस्टमर केअर आपूण सकाळीसून फोन करता अर्दे वरान धाडटा 1 वरान धाडटा 5 मिनटांनी धाडटा म्हणटा कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना मातसो प्लीज हांव मागणी करता की मातसो तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मातशें केअर करा टायम आसता तेन्ना नाल्यार बेश्टे कितें प्रॉब्लेम जाल्यार तेन्ना एक्शन घेवन कांय फायदो ना म्हाजे धाकटे 2 भुरगे आहा बायलां हांव ते सरकारा कडेन विनंती करता की मातशें तुमी केअर करा प्लीज एक्सचेंज करपाक हांव गेल्लो ना म्हणजे तुम्ही कोण ड्रायव्हर हांव ड्रायव्हर गाडयेचो? भारत गॅस ड्रायव्हर कितें जालें नेमकें कितें तेंच्यांनी तेंच्यांनी गोदामसून सिलिंडर घेवन येयला पळय तेंचे लिकेज जाता म्हणून म्हाका 3 उपरांत म्हाका मेसेज येयलो मॅनेजरान म्हाका धाडला नंबर हेंचे घरा कडेन वच हेंकां सिलिंडर चेंज कर म्हणून सांगलें. ओके. मागीर हेंकां कॉल हांव केलो हेणी म्हाका कितें सांगलां पुलिसाक आपयला मिडियाक आपयला तुमी येवं नाका. ओके. मागीर म्हाका सराक कॉल केलो ठाकूर सराक तेणी म्हाका सांगलां तेंच्या घरा कडेन वच हेजे सिलिंडर एक्सचेंज करून दी. ओके. म्हणून पण इतलो डिले कित्याक जालो? कित्याक 12 कंप्लेन केल्ली आणि आता ऑलमोस्ट म्हाका 4:30 लेट येयलो न्हू मेसेज तुमकां ऑफिसांतल्यान येवंक नासली? ऑफिसांतले मॅनेजर म्हाका धाडला नंबर हेंचे हांव सोमतो येयलो कितल्यांक धाडली? बस चोडासून येयलो कितल्यांक धाडली मेसेज? म्हाका 3 3 धाडली. आता 4:30 तो राजन सकाळी येऊन गेलो तो मेकॅनिक त्यांनी चेक करून गेलो ते कितल्यांक गेलो खबर ना म्हाका सरान सांगलें सर व्हडले सर बी सांगलें तेंच्या घरा कडेन वचून एक्सचेंज करता. एक्सचेंज कर ओके. आता एक्सचेंज करता. एक्सचेंज कर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.